दिवली पेटी यो असं आडवा घाल उजवात सकलसून घातल्या आता उडचो ना फक्त वरसून घाल वरचं फुलावर भाऊ भाऊ आमचो भाव सदांच आमचे बरोबर आसता यतीम वारंभाई आणि आज जी कोणी सुरवात केली क्युरान जाल्यार यतीम वारंभ तशेंच जे क्युरेन स्पोर्ट्स क्लब आसा तेंचो वांगडी आनी तेंकां सगळ्यांचे एक मनाकाळज आशिल्लो असो भाव आनी एक हें म्हणल्यार एक इमोशन जेन्ना आमी एक ब्लड डोनेशन कॅम्प हो जाता आयच्या दिसा तो म्हणल्यार एक इमोशन आमकां लागून आनी तेकाच लागून सगळ्यांक सांगता की जाता तितको जेन्ना जेन्ना आमी हो ब्लड डोनेशन कॅम्प वर्साक एकदां करता फुडले फावट आनी व्हडलो जातलो एवरी इयर तो वाडत आसता लोकांचो उत्साह वाडत आसता तुमी ब्लड आनी जितके मॅडम डॉक्टर आसा ती सांगतली की कितकी इम्पोर्टन्स आसता ब्लड दिवपाचें कित्याक आयज जी आमची इतकी शॉर्टेज आसा ब्लड एक ब्लड तर मेळच ना तुमकां कितके जाणां ब्लड दिता तुमी हांगा राज आसा मागीर
आमचो जे भुरगे आसा ते सदांच एकदां 2 दिसांनी एक तर मॅसेज आसता ब्लड रिक्वायरमेंट आसा म्हणून, पूण एंड बरें कोणूच येना. त्या लागून सगळ्यांक सांगता की प्लीज ब्लड दिया, कित्याक आमी कांय करीना जाल्यार एक तें तर दिवपाक शकता, कित्याक डोनेशन दिवप इजी नासता आनी ते पयशांनी डोनेशन दिवप डिफिकल्ट आसता, जावं आनी कित्यानी कशें टायम दिवप डिफिकल्ट आसता. ब्लड आसा तें हें सगळ्यां कडेन आसा आनी एकदां तरी वर्सांतल्यान जर तुमी ब्लड दिता जाल्यार खूब लायफ सेव जावंक शकता. कोणाचो संवसार जो उद्ध्वस्त जाता तो संवसार तेजो एक उदरगत जावंक शकता. त्या लागून खंयच्या वेळार मागता तुमी ब्लड दियात. आनी तशेंच हांव म्हाज्या भुरग्याक डॉक्टर जे एफर्ट घालता एवरी इयर आमच्या वांगडा हांगा येता तांकां जावं तेंचे स्टाफ आसा तांकां सगळ्यांक थँक्यू म्हणटा. तशें ती प्रिमायसीस दिता तांकां थँक्यू म्हणटा. आनी हो जो हें आसा आमचो तो आनी मोठे हितून आमी फुडें व्हरतले आनी यतीम बाईच्या नांवान आनी खूब कितें प्रोग्राम आसता आमचे तेवूय हेतून पार्टिसिपेट जाय. जशे जशे डेट्स लागीं येतले तेन्ना तुमकां आमी ते डेट्स अनावंस करतले. देव बरें. Good morning. I'm Dr. Claire Pinano, heading this camp here, medical officer from the blood bank of Medical College. वर्षानुवर्ष आम्ही येतात, लास्ट इयर आले आणि इन द मेमरी ऑफ यतीन धरण हे तुम्ही बरे बसून तुम्ही हे कॅम्प करतात आणि रिस्पॉन्सही बरो येता. यू शूड कंटिन्यू हॅविंग दीस कॅम्प, बट आयजूच कित्याक घेवंक जाय म्हणटा तुमी, कोण म्हणटा आमचो गरज तेन्ना दिवया म्हणून सांगला तशें रगत अजून मिशिनान जायना. आमी दिवंक जाय आनी जीव वाचोवंक जाय. तुमचे एक बाटली जर तुमी आयज दिता 350 ml डोनेट केला, आयज 350 ml डोनेट केला, ते आमी ब्लड बँकींग करता. आमचे कंपनीन सेपरेशन युनिट आसा. वी सेपरेट युअर ब्लड इंटू पॅक सेल्स, फ्रेश फ्रोजन प्लाझ्मा, प्लेटलेट कॉन्सन्ट्रेट आणि क्रायोप्लेटलेट. म्हणजे तुमचे एक डोनेशन 3 ते 4 जीव वाचवता. खऱ्याने पुण्याचे काम. पयशे दिवन जाता, जेवण दिवन जाता, रोग दिवन जाता लोकांक. रगत येता तर तुमच्या आंगाचे तुमी काडून लोकांक दिता आनी कोणाक वयतले ते तुमकां पासून खबर ना. खऱ्यानीच ते पुण्याचें काम आनी तुमी जीव वाचयता. ॲक्च्युली सुपर हिरो म्हणटा तर तुमी डोनर आतां सुपर हिरो तुमी दिता म्हणून ब्लड बँकींग सगळे ग्रुपाचो असो वॉलंटरी डोनेशन जेन्नाय आमी कॅम्प करता सगळं ऑलमोस्ट एवरी डे वी गो फॉर ब्लड डोनेशन कॅम्प्स आउट ऑफ ब्लड बँकांनी कलेक्शन आसता. पण तरी ब्लड जे दिसान दीस वयता 80 युनिट्स तरी भायर सरतात. 80 युनिट्स भितर सरप ना, बट इट डजंट, देर इज ऑलवेज अ डेफिसीट. सो अशें तुमी रेग्युलर कॅम्प ऑर्गनायज करीत जाल्यार आमचो ब्लड बँकींग सगळे ग्रुपाचो बरो स्टॉक आसल्यार एक खंयचो तरी पेशंट कॅज्युअलिटीन आयल्यार आमी तेन्ना रगत जाय रिलेटिव्स फ्रेंड म्हणटात ती मागीर येतात. पयलीं जेन्ना रगत जाय रिक्वेस्ट येता ब्लड बँकींग रगत आसा म्हणून आमी रिलीज करता. इट्स नॉट आवर ब्लड, वॉट इज देर इन स्टॉक ते रिलीज करून तो जीव वाचयता. रिलेटिव्स फ्रेंड 3-4 दिसांनी केन्ना येता केन्ना येना आनी 30 बाटली पासून पेशंटाक दिवन मागीर तो जीव वाचून रिलेटिव्स येता 30 बाटली दिवंक जायना, ते 5 दिता तशें. सो बट अशें डोनेशन कॅम्प करून बरो स्टॉक आमी दरीत जाल्यार कोणाकूय जीव वाचोवंक शकता. आतां कोणाक दिवंक जाता एनीबडी बिटवीन द एज ऑफ 18 to 60. रेग्युलर डोनर्स टील 65 can also donate blood. But till 60, 18 to 60, बरे दिसता त्या दिसा. प्री-रेक्विजिट इज तुमचो वेट should be more than 45 kg body weight. 40 आनी 5 चड आसूं जाय. मेन एंड वुमन सेम क्रायटेरिया. मोर दॅन 45 kg बॉडी वेट. बरें कितें जिवाक बरें दिसूंक जाय त्या दिसा. बरें कितें हेवी ब्रेक. आतां आयज सकाळीं असो कॅम्प आसलो, बरो ब्रेकफास्ट घेतलेलो मनशाकूच घेवंक जाता. बरें न्हिदोन येवंक जाय मोर दॅन 6 hours. अ गूड नायट स्लीप, अ नायस हेवी ब्रेकफास्ट. दनपारचो केन्नाय तुमी ब्लड बँकींग येतात दिवपाक जाल्यार गूड लंच. सो इट इज अ प्री रेक्विजिट आनी बरो जिवाक बरो दिसूंक जाय त्या दिसा. आनी आमी खूब प्रश्न विचारतात तुमकां, ते तुमी आमकां सारके ऑनेस्टली सांगूंक जाय, कित्याक ते रक्ताचोय क्वॉलिटी मेंटेन जाता आनी पेशंटाक तुमकांय बरें, तुमच्याय हेल्थाक बरें. सो यू हॅव टू बी ऑनेस्ट टू टेल अस इफ देर इज एनी हेल्थ प्रॉब्लम आनी ते कॉन्फिडेन्शियल दवरतात आमी. तुमी आतां जेन्ना दितात 3च मिनटां लागतली. दिल्यार तेंच्यानी गवळे आसले ओन्ली 3 minutes इट टेक्स. तुम्ही फॉर्म भरले, हेमोग्लोबिन चेक केले, इट हॅज टू बी मोर दॅन 12.5. वन्स यू आर ऑन द बेड एक मातसो मूय चाललेलो अशें सुई लागता 3 मिनटांनी 350 ml येता. जो मनशाचो वेट मोर दॅन 45 kg आसता, 45 kg क्रॉस जाता, यू हॅव अराउंड 3.5 3.5 लिटर रगत आसता तुमचे आंगान. 3.5 to 4 liters ऑफ ब्लड आनी तुमी लिटर घेतले 350 ml. मेक्स नो डिफरन्स टू युअर बॉडी. फूल 350 ml 24 ते 48 hours, 24 to 48 hours एक ते 2 दिसांनी ते परत आंगान येता. जेवंक मात जाय ज्या दिसा दिता
खूप एक्स्ट्रा उदीक पिवूंक जाय. नो स्ट्रेनस एक्सरसाइज, स्मोकिंग अल्कोहोल अवॉइड करूंक जाय. आनी 6 वरांक आनी रायडींग जाली आमी तुमकां सांगता अर्दे वरांनी केला. हे रगत परत आंगार 1 ते 2 दिसांनी परत आंगान येता. यू शूड टेक केअर ऑफ, यू शूड फील फायन ऑन द डे ऑफ डोनेशन. नो फीवर, एक्सिडंट, ऑपरेशन, मलेरिया, जॉन्डिस तशें कितें आसा जाल्यार आमी प्रश्न विचारता ते सारकें ऑनेस्टली सांगूंक जाय. कित्याक तुमचे दुयेंसाक तुमचे टायम पिरियड आसता. म्हणजे 3 म्हयन्यांनी दिवंक जाता, 6 म्हयन्यांनी दिवंक जाता, 1 वर्सांनी दिवंक जाता, 15 दिसांनी दिवंक जाता तशें. सो ते आमकां सांगूंक जाय. दिवंक जातकच तुमी पयलीं आसतले दोनोराक मागीर 10 मिनटांक आमी बसयता, रिफ्रेशमेंट दिता ते खायात. आफ्टर 10 minutes यू आर फ्री टू डू ऑल एक्टिविटीज, ओनली नो स्ट्रेनस एक्टिविटी ऑन द डे ऑफ डोनेशन. आनी हे रगत 1 ते 2 दिसांनी आमकां बरें फ्रेश दिसता. तुमकां बाय इवनिंग इटसेल्फ तुमी सारकें ते इंस्ट्रक्शन फॉलो करीत जाल्यार इवनिंग पासून तुमकां बरो फ्रेश दिसतलें. आनी तुमचें एक डोनेशन मातशें तुमचे वेळ तुमी दिल्या, रगत दिला, ते 4 जीव वाचयता. I welcome you all next time. Call your family members also to donate blood. It takes just short time. You can see how they're just coming in 10 मिनटात बसतात आणि सगळे आपली नॉर्मल कामं करतात. आणि यार अगर ॲक्सिडंट एकसारखंच असं ना, कॅन्सर केसीस, किडनी फेलियर, धाकटे भुरग्यांक एक डिफेक्ट आसता हेमोग्लोबीन थॅलेसिमिया म्हणटा तांकां 15 दिसांनी, 1 म्हयन्यांनी, 2 म्हयन्यांनी, 3 म्हयन्यांनी रेग्युलर ट्रान्सफ्युजन जाय पडटा. ते आवय बापूय इतले रगत परत रिप्लेस करूंक जाय. ऑन द डे ऑफ डोनेशन आमी तुमकां एक कार्ड दिता, डॉक्टर सर्टिफिकेट. तो तुमी केन्नाय उजार करूंक जाता इन एनी गव्हर्मेंट ब्लड बँक ऑफ गोवा, आझिलो, हॉस्पिसियो ब्लड बँक एंड GMC ब्लड बँक. तुमचे जेन्ना पेशंटाक आमी रगत घातले आनी रिप्लेस करूंक जाय तेन्ना डोनेशन करचे बदले तो कार्ड दिवंक जाय. तुमचो पेशंट प्रायवेट हॉस्पिटलान आसा जाल्यार रिप्लेसमेंट आसूंकूच जाय, तशेंच रगत येता भितर. सो वेन वी गीव ब्लड तुमी मागीर रिप्लेस करपाक कार्ड सरेंडर करूंक जाय फॉर एनी 1 युनिट ऑफ ब्लड. पण प्रायवेट हॉस्पिटलान आसल्यार सेम रिप्लेसमेंट आसता. बट प्रायवेट हॉस्पिटलान गव्हर्मेंटान टेस्टींग चार्जीस रगताक तो प्रायस न्ही, तो प्रायस खूब लोक सांगता आमी कार्डूय घेतले आनी पयशे घेता. पयशे इज अ सर्वीस एंड टेस्टींग चार्जीस. तेन्ना तुमचो पेशंट गव्हर्मेंट हॉस्पिटल प्रायवेट हॉस्पिटलान एडमीट आसता. कळ्ळें न्हू? प्रायवेट हॉस्पिटलान एडमीट आसलेल्या पेशंटाक जेन्ना तुमी रगताक येता ब्लड बँकेक असो डोनेशन जाल्यार कार्ड दिवचें पडटा. पूण टेस्टींग चार्जीस आसता. सपोज तुमचो पेशंट गव्हर्मेंट हॉस्पिटलान एडमीट आसा जाल्यार टेस्टींग चार्जीस नासता. गव्हर्मेंट बेज द कॉस्ट ऑफ टेस्टींग एंड सर्वीस चार्जीस. ओके, इज दॅट क्लियर? सगळे ऑपरेशनाक आमी वी ऑलवेज ऑनर द कार्ड ऑफ आवर डोनर. आमचे लागीं सपोज शॉर्टेज आसा जाल्यार आमी तुमकां सांगता मातसो कार्डवर आमी डोनराक आपयल्यार डोनराक आपयतकच मागीर तुमचो कार्ड दिलो. फक्त शॉर्टेजाचे कामां केन्नाय जाता, कोविडाच्या टायमार अशें जालें तेन्ना. पण आतां कांय ना. वी गिव यू द ब्लड एंड वी टेक रिप्लेसमेंट एज अ कार्ड. Okay, so I welcome you all next time. Come forward, donate, share your experience with others. Decide already. आता तुम्ही कसे या decide तुम्ही दिता. Donate blood. It's very studies have shown, scientific studies have shown that जो donate also regular donate करता न्ही हार्टाक बरें पडटा. Less chances of heart attacks and pressure problems later in life. रेग्युलर भुरगे आसता तुमी खूब जाणां बुद्धी डोनेट केला. पण यंग एज रेग्युलर डोनेट करीत जाल्यार हार्टाक खूब बरें. Less chances of heart attacks and pressure problem मागीर less chances. Okay, come forward, donate blood, experience it, share your experience with others. Criteria दादल्याक आनी बायलेक सेम. जे बायल गुरबार आसा और भुरग्यांक दूद दिता मेन्स्ट्रुएटिंग पीरियड्स should not donate blood. There is a time limit. After 1 year of delivery and all you can donate blood. So that is the only difference between men and women. Time interval दादल्यांनी परत बिलकूल काय जाल्यार 3 महिन्यांनी दिवंक जाता, बायलांनी 4 महिन्यांनी. Okay, so the time interval for women is 4 months. Once in 4 months you can donate. Men can donate 1 year. 3 months. Okay, thank you so much. 저 어서 올리면 제 이건 सांग तुझे कितें सांग 1-2. तुम्ही सगळ्यांनी मिळून हे एक बरें हे कार्य करता त्या बद्दल हांव तुमचे सगळ्यांचे आभार मागता. देव बरें. आयज जो ब्लड डोनेशन कॅम्प आशिल्लो इन द मेमोरी ऑफ लेट यतीन वालन एक क्रांतिकारी भाव. आमी म्हणटा एकदां मनीस एकदां जाता एकदां मरता. सो मरण जेन्ना मनशाची याद काडटा
तशें आमचे 18 भाव ते इम्पॉर्टंट कित्याक आयज तेज्या नांवान ताका प्रत्येक वर्सा तेजी याद काडटा आनी तेज्या नांवान हो ब्लड डोनेशन कॅम्प घडयता. आनी हो लीड घेता आमचो बाब सुरज, तशेंच बाकीचे तेजे वांगडी आसा आमचे क्रांतिकारी भाव. कित्याक एक मेल्ली मनशां याद करप खऱ्यांनीच एक बरी गजाल. आनी आतां हांव मुद्दम शिलोडेच्यान मुद्दम येयलो, हांव फर्स्ट टायम जे ब्लड डोनेट करता कित्याक लायफाक केन्नाय करनासलें. आनी जेन्ना डॉक्टरीन बसून सांगलें खूब मनाक बरें दिसलें, कित्याक ब्लड दिवप एक भंय दिसताली. पूण आयज जेन्ना हांवें ब्लड डोनेट केलें आनी जेन्ना डॉक्टरांनी जेन्ना स्टेटमेंट आयकलें, सो आतां हांवें चिंतलां एवरी इयर ब्लड डोनेट हांगा किंवा आनी खंय आसतलें. डॉक्टर 3 म्हयन्यांनी न्हू 3 महिने जो पिरियड आसता तो गॅप पिरियड 3 म्हयने. सो आतां हांवें चिंतलां खंय ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतलो किंवा हांगा एवरी इयर दितलो जावं बाकी कडेन दितलो. सो लोकां कडेन मागता तुमी ब्लड डोनेशन दिया. आनी जशें डॉक्टरीन सांगलां एक आमचे 350 cc जे आमी दिता तो 4 लोकांचो जीव वाचता. सो डोनेशन जशें आमी बाकीचें डोनेशन आसा आमचें तशें हेंय डोनेशन सारकें व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रत्येक लोकां कडेन मागता आपली आपली एरिये डोनेट करात. आनी उरता सामान सगळ्यांक देव बरें म्हणटा. थँक्यू. यतीम बाबाक याद करून आयज जो ब्लड डोनेशन कॅम्प आसा ते कॅम्पाचे जे अवेरनेस आसा ते खंय तरी सगळे जे आतां यूथ आसात तेंच्यांनी खंय तरी प्रोत्साहन घेवन अशेंच ब्लड डोनेशन करचें. आनी जे आमचे भाव जावं कोणी भयणी सगळे एक्सिडेंटान सापडटा जावं बरें ना जाता तांकां खंय तरी उपेग पडटा. आनी हो वावर जो आसा ब्लड डोनेशन असं म्हणटा ते सगळ्यांत श्रेश्ठ दान म्हणटा तें रक्तदान. सो हें आसा पळय तें आमी सगळ्यांनी करचें. आनी हो जो असो यतीम बाबाच्या नांवान आमी जो कार्यक्रम करता तो असोच फुडें कंटिन्यू उरचो हांव इतलेंच मागता. सो सगळ्यां कडेन मागता जे आमचे यतीम बाबा एक मिनट आमी सायलन्स करून तेगे आत्म्या शांती लागपा लागून सगळ्यांनी मातशें फुडें येवचें. श्रद्धांजली 1 minute. एक मिनट सायलन्स. आमचो चवथो ब्लड डोनेशन कॅम्प. म्हाका याद आसा लास्ट तो म्हाज्या कडेन उलयल्लो. नंतर तो आपल्या कामाक गेले काम आसा म्हणून कोणूय गेल्लो ताका एक्सिडेंट जालो. आनी त्या नंतर फुडें कशे दीस काडले आनी कितें तेजे सगळी हिस्ट्री जाल्ली आसता. आनी तेजें नांव आमी जेन्ना तेजो 12वो दीस आसलो तेन्ना आमी त्याच वर्सा थंयचे आमी ब्लड डोनेशन कॅम्प करून ताका एवरी इयर आमी याद करतले. आनी आयज 4थें वर्स आमी हो कॅम्प घडोवन हाडटा. सो ह्या कॅम्पाक लागून जे आमचे वांगडी सगळे RG टीम आसा तांचो सारको मेन वांटो हितून हे सगळें घडोवन हाडपाक RG ग्रूप. तशेंच आमचो क्लब PYS प्युरे
आमी हे सगळो प्रोग्राम जावपाक घडोवन हाडपाक सगळो मेन वांटो आसा तो थंय आमी हातां दिता. हो रूम आमकां डिवायसान आमकां हें करपाक हो कॅम्प घडोवपाक जो हें केला परमिशन दिला ताका लागून आमी सगळ्यांचे आभार मानता. आज बी ग्रूप तुमचे सगळ्यांचे आभार मानता. तुमी एवरी इयर हे इनिशिएटीव घेवन तुमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडटा. जे कोणी आमकां डायरेक्टली आनी इनडायरेक्टली कोणी हेल्प केला हे कॅम्प घडोवन हाडटा तेंचे सगळ्यांचे आभार मानता. आनी हो प्रोग्राम हांगा सोंपलो म्हणून जाहीर केला. थँक्यू.